केंद्रीय बजेटात आम आदमी करात सूट दिवन मातशी थाकाय। श्रीमंताच्या बॉल्साक कातर, इन्कम टॅक्स स्लॅब तस्सो, एसयूव्ही, भांगराच्यो वस्ती, ब्रँडेड कपडे, डिझेल गाडयो, सिगरेट, गुटखा म्हारग। गोवा हायर सेकंडरी बोर्डाची 12वीची परीक्षा सुरू। 15,400 भुरगीं दितात 13 केंद्रांनी परीक्षा। प्रादेशिक आराखड्याच्या राज्यस्तरीय समितीक मुर्तूच ना। म्हयनो जालो उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री फायल धुकलतात एकामेकाचेर। लायसना अजूनय केस टू केसच। खासा रिपोर्ट। मांडवीतल्या कसिनोचेर कारवाय करपाक पणजे महापालिका अपेशी। बीजेपी पॅनलात 5 वर्सां पयलीं दिल्लें उतर। कसिनोक लागून शारांत गुन्यांव वाडले। बॅटल कॅपिटलांत खासा रिपोर्ट। आणि ऑल गोवा सिधा दे गोवा टेनिस सर्तींत रचित अय्यप्पा सिमरन खान जैतिवंत। डबल्सांत तेजस रचिताची जोडी वस्ता। बजेटांत इन्कम टॅक्स स्लॅबाक सरकारान हात लायिल्लो ना। मात 5 लाखां मेरेन इन्कम टॅक्स भरतल्यांक आनीक 3,000 रुपयांची थाकाय। भाड्याच्या घरांनी रावतल्यांकय आतां 60,000 मेरेन सूट मेळटली। एसयूव्ही, सिगारेट, गुटखा, 10 लाखां वयर गाडी, डिझेलाच्यो गाडयो, ब्रँडेड कपडे, भांगराच्यो वस्ती, सीएनजी गाडयो म्हारग जातल्यो। नवे कर्मचाऱ्यांक 3 वर्सां मेरेन सरकार 8.3% ईपीएफ दितलो। जग अर्थीक मंदीत आसतना ग्रामीण भारत आनी आम आदमीक म्हारगायेंतल्यान मातशी थाकाय आनी श्रीमंताच्या बॉल्साक मातशी कातर मारपाची कसरत अर्थमंत्री अरुण जेटलीन केल्या। I am presenting this budget when the global economy is in a serious crisis. The growth of the GDP has now accelerated to 7.6%. Our total allocation on agriculture and farmers' welfare is rupees 35,984 crores. Relief to small taxpayer. In order to lessen the burden on individuals with income not exceeding 5 lakhs, I propose the ceiling of tax rebate under section 87A from 2,000 to rupees 5,000. I propose to increase the limit of deduction in respect of rent paid under section 80GG from rupees 24,000 per annum to rupees 60,000 per annum, which should provide relief to those who live in rented houses. It is proposed to exempt service tax on construction of affordable housing up to 60 square meters under any scheme of central or state government, including the PP scheme. I propose to levy an infrastructure cess of 1% on small petrol, LPG and CNG cars, 2.5% on diesel cars of certain capacity, and 4% on other high engine capacity vehicles and SUVs. I propose to impose an excise duty of 1% without input tax credit or 12.5% with input tax credit on articles of jewelry, excluding silver jewelry, other than studded with diamonds and some other precious metals, with a higher exemption and eligible limits of rupees 6 crores and 12 crores respectively. Necessary steps will be taken to enable the new taxpayers to comply with this levy without any difficulty. I propose to change the excise duty on branded ready-made garments and made-up garments of textiles with a retail price of above rupees 1,000 from nil to an input tax credit of 6% oblique 12.5 with input credit to 2% without input tax credit or 12% with input tax credit. To discourage consumption of tobacco and tobacco products, I propose to increase excise duty on various tobacco products other than BDs by about 10 to 15%. गोवा हायर सेकंडरी बोर्डाची 12वीची परीक्षा सोमारासावन सुरू जाली। सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्स आनी वोकेशनल ह्या तिनूय शाखांतल्यान वट्ट 15,400 भुरगीं परीक्षा दितात। ह्या फावट परीक्षेची केंद्रां वाडयल्यांत। पोरू राज्यांत 11 परीक्षा केंद्रां आशिल्लीं ती अंदूं 13 केल्यांत। फर्मागुडी आनी वेर्णा ही 2 नवी परीक्षा केंद्रां मंडळान सुरू केली।
सायन्सीच्या भुरग्यांक प्रोफेशनल डिग्री कोर्सांक वतले जाल्यार मे म्हयन्यात GCET बसचे पडटले. The paper was very long. It was very lengthy, so I couldn't finish like the end. But all my friends answered really well, so it was good. आज इंग्लिश पेपर आशिल्लो बरो आशिल्लो सिंपल आशिल्लो म्हळ्यार आन्सर करपाक सारकें बरें जालें. Today's English paper was very good. आजचो पेपर इंग्लिश आसलो. It was really good. Like paper setting was very easy, and I hope all the other papers are good. It was easy. Yeah, there was enough time to recheck your paper also. My paper was very good. I liked it because everything whatever I studied had come. Time it was short, but I managed to finish. प्रादेशीक आराखड्याच्या राज्यस्तरीय समितीक मुहूर्तूच ना. समिती नेमपाक सरकाराक कशेंच जमना. प्रादेशीक आराखड्याचेर सुचोवण्यो घेवन 1.5 म्हयनो जायत आयलो. मात समितीक केन्ना काय म्हूण विचारल्यार मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस सध्या एकामेकाचेर धुकलतात. म्हयनो जालो हें अशेंच चल्लां. फाटल्या म्हयनेभरांत रिजनल प्लानाची फायल फक्त नाचयली. एक्शन कांयच ना. बांदकाम लायसनां अजूनय केस टू केसच. पळयात रिपोर्ट. प्रादेशीक आराखड्याचेर सुचोवण्यो घेवपाचो निमणो दीस जावन आतां 1.5 म्हयनो जायत आयलो. मात राज्यस्तरीय समिती नेमपाक सरकाराक कशेंच जमना. समितीचेर खरे मुख्यमंत्री धरून चडशे एक्स ऑफिशियो सरकारी अधिकारीच आसतात. फकत 2 वा 4 अधिकारी प्लॅनिंग, आर्किटेक्ट आनी आराखड्याच्या मळावेल्या प्रोफेशनल नेमपाचे असतात. तेच नेमपाक सरकाराक जमना. तीच नांवां थारोवपाचेर सगळें आडकलां. मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री रिजनल प्लानाची फायल एकमेकाचेर धुकलीत आसात. पळयात 8 फेब्रुवारी सावन दोगांचें कितें चल्लां तें. फॉर्म जावना कारण ती कमिटी फायल रेडी करून सीएम आयज येवपाचो आहा. सीएम आयजच गेला शुक्रारच्यान 10 दीस जाली. हय जाणा. तेजे पयलीं हांव 2-3 दीस घेवपाक गेल्लो. हांव येयला आनी तो भायर सरलो. कमिटीची प्रपोज कमिटी धाडल्या आनी सीएमा कडेन फायल सीएमा कडेन शुक्रार दीस धाडल्या. नांदलो 4 दीस नांदलो. 2 जाण एडिशनल नांवां तुका सांगपाक म्हाका पार्ट ना न्ही पूण एक आयटोंडे हावज आसता दुसरे एक आर्किटेक्चर कॉलेजीचो प्रिंसिपल ना म्हजे कडेन आयले आसता फायल. तुमीच पेपरार छापून हाडल्या म्हजे कडेन फायल आयल्या. म्हाका खुबश्यो गजाली तुमचे कडल्यान कळटात. म्हज्या टेबलार पावच्या बरें पडटा तें. स्टेट लेवल कमिटी अजून फायनल जावन नासता रिजनल प्लॅना खातीर. हांवें म्हाजे कडसून फायनल जावन सीएमा कडेन गेल्या. तितके सुंदर शिरकल्या ती जातले रे 2 दिसांनी जातले ती. सुपस्कार चालू आसतले. रिजनल प्लॅन सांबाळणाऱ्या खातीर टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जेचो डेप्युटी सीएम हो तेचो मंत्री आसा. त्यामुळे त्या मंत्र्याचे त्याने उलोवचे हांवें कित्याक सांगचें. पूण म्हज्या अंदाजान ती प्रक्रिया जाल्ली आसत किंवा हातूंत प्रक्रियेंत आसात. रिजनल प्लॅनाची फायल आतां पळोवपाक अरे गोंयान 12 मंत्री आसात. सगळ्यांक हांवें कामां वांटून दिल्लीं आसात. तांची खातीं आसात. हेल्थ सांबाळटा. तुमी हेल्थाचो म्हाका विचारलो. आतां रिजनल प्लॅनाचोय म्हाका विचारता. त्या मंत्र्यांक विचारा मरे गजाली. वाय आय शूड बी आन्सरेबल टू ईच अँड एवरीथींग. हांवें एक फावट धाडले सीएमा कडसून म्हाका पत्तून येयल्या फायल. पत्तून म्हाका सीएम फ्री गावना डिस्कशन करपाक. जातलें न्ही. तितून घाई कांय नासता. तितून कोणाक घाई आहा म्हणून म्हाकाय कळना. इट विल टेक इट्स ओन टायम. देर इज नो टायम फ्रेम फॉर दॅट. टायम बाउंड घाय न्हू तें. इट विल बी डन. वी आर ट्रायंग टू डू इट फास्ट. Somehow I was in Delhi for 1 week. CM was here. Now I have come. I am not getting time to go and meet him. Today is my day in Mopsa. फाल्यां पळयता हांव जरूर. सध्या रिजनल प्लानाची फायल फ्रांसिसाच्या टेबलार आसा. सही करतले जाल्यार मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री दोगूय जाण खंय सामके बिजी. रिजनल प्लानाची राज्यस्तरीय समिती जाग्यार पडना. दोगूय जाण गोंयची गल्ली सावन दिल्ली मेरेन भोंवतात. मात रिजनल प्लानाची समिती नेमूंक तांकां खंय वेळ ना आनी त्या समिती शिवाय प्रादेशीक आराखड्याचें काम फुडें वचपाक शकना. तो मेरेन बांदकाम प्रकल्पांक केस टू केस बेजीस लायसनां दिवंक सरकार आनी TCP मेकळी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊ एक विराम.